संतोषाचा गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्धा पाठो काढल्या बली पेटोन जमल्या हक्का म्हणता सुम्या परता काकुतांचे प्राता अर्गा पाठयता आधार रहता शांती तुझी माता शांती तुझी माता संतोष उल्लासा गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठोन गायल्या बली पेटोन जमल्या. मोगाळ भाव भयणो तुमकां समेस्तांक बरी सकाळ मागता. आज आमचो प्रधान याजक बाप टॉनी डिसोजा आपणाचो जल्म दिवस आचरण करता. आयच्या दिसा देवाक तो ह्या जिविता खातीर रगन दिता आसतना आमी समेस्त येताच्या बागी दिसा ताचे पासून भाग्या ज्या पावणे जे मिसांव देवान ताका फावो केलो एक याजक जावन एक धर्मीक जावन ते ताच्या जिवितांत सदांच ताणें जियोंक आनी हे मिसांव क्रिस्ताचे हेरा खातीर प्रगट करूंक ताका सरस्पर सोमी लांबावक दिवं दी बरी भलायकी दिवं दी आनी अशें सदांच ताच्या ह्या जिविता मारिफात क्रिस्ताचें जिवीत तो सदांच प्रगट करूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही गजमाता आज सद्या काळाचो दुसरो ऐतार संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आमचो जिविताचो शेवट आमी जोडे जाय तर जें कितें क्रिस्त आमकां सांगता तें आयकोन ताणें कितें आज्ञा आमकां दिल्या ती पाळोवन जियोंक आनी सांगत आसय मोरयेची ससाय सदांच आमच्या जिवितान जोडून घेवंक आमकां आपोवण दिता. आयच्या दिसा देवान म्हाका जिविताचें देणें फावो केल्या खातीर बरी आवय बापाय भाव भयणी फावो केल्या खातीर हांव अर्गां दिता आसतना सांगत आस देवान म्हाका ताजो याजक जावन ताजे सक्रामेंत संभ्रमोवंक म्हाका ताणें योग्य म्हण विंचून काडल्या गेल्या खातीर आनी कार्मेल व्हरतांत बाबांचो सांगातपण म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आसतना म्हज्या फुडल्या जिवितांत म्हजें आपोवणें जें कितें आसा तें बऱ्या रितीन पाळोवंक ह्या कार्मेल व्हरतांत आनीकी चड फुलोवन देवाच्या लोकांची सेवा करूंक जाय असो आदार सोमी म्हाका निरंतर फावो करून दी म्हणून म्हजे पासत दये करून मागा. आनी आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सर्वांनी फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमी आदरलेलीं सर पदकां उडासा काडया आनी सुम्या लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. सांगाता आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो उजगण्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सो भयण सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्ग आनी संसार तूं सुसलयताय. तुजे प्रजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनांत पांत्या परी प्रामाणीकपण परजळसर आनी जळते दिवटे परी तिचे तारान प्रकाश पांकायसर हांव सियोना पासत वेगो रावचो ना. जेरुजालेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजे प्रामाणीकपण पळयताली आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतली. आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो.
त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सरस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जाताली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. आनी तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात. आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बागार तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतली. आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पसरतली. कित्याक सरस्पोर तुजे थंय संतोषता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचे लग्न जाताले. जशें एक तरणाटो एके अंकवार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनर तुजे कडेन लग्न जातालो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोषता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोषता. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पोरा एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस पोराक सद्गीता गाया. परमेश्वरा हर्षिया. ताचे नाव वाखाणा. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. ताचे तारण दिसपडते गासया. जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा. सौपर्सा ताची विस्मिता कळया. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सांग पावलून कुरीत घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळी तरांची आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. आमी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्त थंय स कामां जारी करता तो देव एकलोच. एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पजत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायेन उतर परगडचे तेणे दिता आनी एकल्याक ते अर्थून विवर दिवचे तेणे. एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भवार्थाचे देणे मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचे देणे. एकल्याक आचार्य करचे देणे आनी एकल्याक प्रवाद करचे. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे परकून पळोवचे देणे मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणे आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे. पूण ही सोर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार.
सदांच पासून सासली जिवितीचो सर्गी देवी सर्वांक पाठोवचो मुक्त स्वामीक सोम्याचो Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या 2 दिसां उपरांत गालिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेन्ना जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुदाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांचे 2-3 कळशे सोमचे तसले फाटराचे 6 मांडये थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांडयांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यां भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काड्या आनी जेवणाच्या कारभाऱ्याचो शिवरा. तांणी वळण दिलें. जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन सल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांट्टा आनी सैऱ्यांनी जादोशी पियेल्ले उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यां भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्ये जेजून गालिलियाच्या काना शहरान केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिष्य ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बोवा पुरबायाची वाचपां आमी आयकलीं. आनी आयच्या ह्या वाचपांनी प्रत्येक रितीन पयल्या वाचपांत आनी सांगात आस सुवार्थेंत लग्न संभ्रमाचो एक निशाणी जावन वा संकेतीक रितीन आमच्या मुखार लग्न संभ्रमाचो एक दाखलो दवरलो आमी पळयता. लग्न जावन आसा संकेत संतोशाचो, संभ्रमाचो. लग्न जावन आसा संकेत एकवटाचो. पयल्या वाचपांत बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसलेल्या इस्रायल परजेक एक बरवोसो दिवची उतरां देव इसाया प्रवाद्या मुखांतून उलयता. आनी हो बरवोसो जावन आसा एकवटाचो. जशें एक दादलो एका स्त्रिये सांगता एकवडटा आनी त्या एकवटांत संतोसता, तशें देव इस्रायल परजे सांगता संतोसतलो, एकवडतलो. बंदड जावन आसा संकेत वेगळा आसाराचो. बंदड जावन आसा संकेत सांडून गेल्ल्याचो. पूण इसाया प्रवाद्या मुखांतरे देव बरवोसो लोकांक दिता आनी म्हणटा, ह्या फुडें तुमी सांडलेली जावन उरचे नात, पूण लग्न जाल्ली. लग्न म्हळ्यार एकवटीत आसचें, संतोशान आसचें. देखून ह्या फुडा देव इस्रायल परजेक तूं म्हजो संतोश,
देखून हांव तुज्या सवे एकवडतां म्हणलो तो बरवसो आमकां दिता. आनी आयच्या सुवार्तेंत ह्या एकवटा कुशीन देवान पयलें मेट काडचें वा जेजून पयलें मेट काडचें आमी पळयता. एकवटा कुशीन सुरवात काना नगरी त्या लग्न उत्सवांत घडता आनी तो शेवटाक कालवार पर्वताचेर त्या कुर्साचेर जाता. क्रिसमस फेस्ता उपरांत आमी एका फाटल्यान एक थोडीं फेस्तां संभ्रमलीं आनी ह्या सर्व फेस्तांनी देवान आपणाचे विविध परगटणी करची आमी पळयता. नतलांच्या फेस्ता दिसा त्या दुबळ्या गवळ्यांक अस्कत गवळ्यांक देव आपणाची परगटणी करता आनी जेजूच्या जल्मा मुखांतर देव एक अबल अस्कत दुबळो बाळ जावन जल्मला म्हणलें परगट करता. एफिफानी दिसा त्या जाणट्यांक देव परत एक फावटी परगट करता की फकत इस्रायल परजे खातीर हांव आयिल्लो न्ही, बगार सर्व जनांगाच्या लोकां पासत सर्व जातीकांच्या लोकां पासत सर्वांक त्या सर्गीच्या रासाक व्हरून पावचे पासत हांव ह्या संवसारीन जल्म लायला म्हणली परगटणी देव करता. आनी बाप्तिस्माच्या त्या संदर्भार जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणली परगटणी करता. आनी आयच्या दिसा काना नगरी आपली महिमा देव परगट करता. आनी कोंकणी तर्जम्यांत थंयसर असर्य म्हणूनच बरोवन आसा, पूण जुआंव जेन्ना ताजो वांचल बरयता तो असर्ये म्हणले शब्द वापरिना. इंग्लीश पुस्तकांत इंग्लीश बायबलांत सायन म्हणलो शब्द वापरलेलो आसा. सायन म्हळ्यार कुणा. आनी जुआंवच्या वांचलांत 7 कुणा आमकां दिसून येतात. जेजूच्या परगट चिणयेतावन अखेर पर्यंत कुर्सा पर्यंत 7 कुणा संपूर्ण रितीन कुणा करून जाल्ल्या उपरांत देव वा जेजू कुर्सार आपणाचें बलिदान भेटयता. पूण आज आमी फकत त्या पयल्या कुणाचेर आमी आमची दिश्ट लावया. पयली कुणा जेजू काना शेरी आपले महिमा परगट करता. आतां जें कितें काना शहरांत घडलें त्या कुणाक वा आमी कूण म्हणटा आसतना ताका आदीं कितें घडलां फुडें कितें घडचें आसा हाचे मदें एक संबंध आसा, संपर्क आसा वा एक गांस आसा. एक संकळी परें संकळींक कशें गांस आसा ते तशें एक कूण आदीं कितें घडलां आनी फुडें कितें घडूंक आसा ह्या संगती मदें एक संबंध. असलो एक संबंध आसा करचें वा असली एक कुणा जावन आसा मोरी. आज वांचलांत जेजू मोरयेक कोंकणींत परत एक फावटी तितलो बरो तर्जुमो आमकां पळोवंक मेळना. कोंकणींत बाये म्हणलो शब्द वापरला पूण इंग्लिशांत वुमन स्त्रिये म्हणलो शब्द वापरलेलो आमी पळयता. जेन्ना जुआंव मोरयेक स्त्रिये म्हणलो शब्द वापरता तेन्ना पवित्र पुस्तकांत असलेल्या त्या पयल्या पुस्तका संगी एक गांच वा संबंध मेळयता आनी खुर्सा कुशीन तो संबंध रुता करता. आयच्या वांचलाच्या वाचपांत आमी पळयता जुआंव 3 फावटी मोरयेक जेजूची आवय म्हणलो शब्द वापरता. तर जेन्ना जेजू आपणाच्या आवयक आपयता तेन्ना थंयसर स्त्रिये म्हणलो शब्द वापरलेलो आमी पळयता. हो शब्द स्त्री म्हणलो तो शब्द आमकां परमेसोलाच्या एवेचो उडास हाडता. थंयसर जेन्ना देवान सर्पाक शिराप दिलो तेन्ना देव म्हणटा स्त्रिये मदें आनी तुजे मदें
स्त्रियेच्या संततेमध्ये आणि तुझ्या संततेमध्ये हांव दुस्मानकाय घालतलो. थंयसर स्त्री म्हणलो शब्द वापरला. आणि आज जेन्ना मोरयेक जेजू स्त्रिये म्हणलो शब्द वापरता तेन्ना जशें एका स्त्रियेच्या मेतेरपणा वरवीं ह्या संवसाराक वेगळा सारयलें, पाताक रिगलें, तशेंच आनी एका स्त्रियेच्या मेतेरपणा वरवीं आज संवसाराक चडवण येवची स्थिती वा चडवण आरंभ जाली म्हणलो उल्लेख जेजू करता. एका वाटेन एव सर्व मनशा कुळाची आवय जावंक पावली तर मोरी चडवण जोडलेल्या सगळ्या मनशा कुळाची आवय जावचे आरंभ आयच्या काना शहरांत घडता. दुसऱ्यान जेन्ना जेजू मोरयेक स्त्रिये म्हणलो उलो करता तेन्ना जेजू परत तिका सांगता म्हजो वेळ आजून येवंक ना. ह्या उतरांचो गुणायन अर्थ दिवन फुलटंजेशीन आपल्या वर्ल्ड्स फर्स्ट लव संवसाराचो पयलो मोग म्हणल्या पुस्तकांत काना शहराचे लग्न संभ्रम म्हणल्या त्या अध्यायांत एक बरो विवर तो दिता. आणि थंयसर जेन्ना ही भासाभास मोरये आनी जेजू मदें चलता आनी जेजू मोरयेक स्त्रिये म्हजो वेळ आजून येवंक ना म्हणली ती उतरां वापरता तेन्ना जेजू आनी मोरये मदें दोन सवालां आशार पाशार जातात म्हणून तो सांगता. म्हणजे जेन्ना मोरी जेजूक ही कुणाकर्न दाखोवंक उलो करता तेन्ना जेजून विचारचें पयलें सवाल जावन आसा, जर आज तूं म्हाका हें असर करूंक तूं कशी व्हरताय, तूं म्हाका फरमायताय तर ह्या फुडें हांव फकत तुजो पूत जावन उरचो ना, बगार सगळ्या मनशा कुळाक भेटयलोलो सोडवणदार जातलो. हाका तूं हें बलिदान करूंक तूं तयार आसाय गी म्हणलें सवाल जेजू मोरये मुखार दवरता. जर जेजू काना शहरांत हें असर करीत तर तो ताची महिमा परगट करता. आनी ताची महिमा परगट केल्ले वरवीं ती आरंभ केल्ले वरवीं ताजो त्या महिमेचो शेवट खुर्साचेर जाता. देखून म्हाका खुर्सार बलिदान जावन भेटोवंक तूं तयार आसाय गी. म्हाका ह्या फुडें ह्या सगळ्या संवसारा खातीर बलिदान जावन भेटोवंक तूं तयार आसाय गी म्हणलें तें पयलें सवाल जेजू मोरये मुखार दवरता. दुसऱ्यान जर तूं म्हाका ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन बलिदान करूंक तयार आसाय तर ह्या फुडां तूं फकत म्हजी आवय जावन उरची नाय, पूण ह्या फुडां जे कोणाक हांव सोडवण फावो करता, जी कोण म्हजो म्हाका सोडवणदार म्हणून वळखतात, जी कोण म्हजे तावन सोडवण जोडतात तांच्या सर्वांची आवय जावन तूं बदलतली. ही जबाबदारी घेवंक तूं तयार आसाय गी. ह्या एका ल्हान सन्निवेशांत ही दोन गुंडाळेची सवालां जेजू आनी मोरये मदें आशार पाशार जातात. ह्या पासत ह्या असर्या उपरांत मोरयेन सगळ्या संवसाराची सोडवण जोडलेल्या सर्वांची आवय जावन बदलोवंक आसा. ही जबाबदारी तिणें काना नगरी आरंभ केल्ली आनी खुर्सार जेजू मोरयेक आम्हा सर्वांची आवय जावन भेटोवन दिता. पूण ही जबाबदारी आरंभ जाल्ली वा ही जबाबदारी हाती घेवंक तयाराई त्या काना शहरांतच घडली. जेजू जाणा आसलो की जर काना नगरी ही कुणा हांव करतलो तर हाजो शेवट खुर्साचेर जातलो. त्याच पासत आयच्या काना शहर त्या लग्न उत्सवांत जेजू उदक आसलें ते वायन कन्न बदलता. पूण ताच्या मतींत ते सत रिगोन आसा की जे वायन जावन आज बदललेलें आसा तोच वायन थोड्या तेंपान
म्हज्या रगत जावन त्या कुर्साचेर वळतलें. आनी त्याच पासून आयच्या त्या खुणांत जेजू उंची वायन फावो करता. उंची वायन त्या वायनाक बरो सुगंध आसा. तो वायन मोलादीक जावन आसा. तो वायन आपूट आनी नितळ जावन आसा. आनी जे रगत जेजू कुर्साचेर भरयता तें रगत सयत आमोलीक आपूट आनी भोव नितळ भोव शुद्ध आनी त्याच पासून सगळ्यांक ते पवित्र करूंक वा शुद्ध करूंक ते रगत सकता. तो उंची वायन काना शहराचो आमोलीक रगत जावन कुर्साचेर वळता. मोगाचेनो काना शहराचें ते लग्न एका कुशीन पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या लग्नाचो उडास हाडता तर आनी एका कुशीन कुर्साचेर देवान ताचे मदें आनी सगळ्या मनशां मदें रचचो तो एकवट वा त्या लग्नाक संबंध आसा. तितले मात्र न्ही, देव कुशी व्हरता की आमी सुमेस्तांनी त्या सर्गीच्या राजांत त्या लग्ना सालांत आमी हजर आसा जाय. त्या जेवणांत आमी भाग्य जाय म्हणून. आनी ह्याच खातीर जेन्ना ह्या संवसारी आमी हें जिवीत जियोवन आसा तेन्ना आमी जें कितें सोमी सांगता त्या प्रमाणे पाळोवन सोम्याची आज्ञा पाळोवन सांगत आसा मोरयेची ससाई आमी जोडून जियोवच्याक आयचे वांजलाचें वाचप आमकां उलो दिता. ही सवालां जेजू आनी मोरये मदें ती सवालां आशार पाशार जाता आसतना मोरयेचें चिंतप कसलें, मोरयेचें धोरण कसलें. मोरी सीदा जेजू मुखारच हांव तुका बलिदान जावन भेटोवंक तयार आसा म्हणूंक तिका कश्ट भोगतले तरी ती देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक सदांच तयार आसली. देखूनच जेजू मुखारच हांव तुका बलिदान जावन भेटोवंक तयार आसा म्हणून तिका सांगूंक कश्ट भोगतले तरी ताच्या शिसांक ती म्हणटा तो कितें सांगता तें करा, ताची खुशी करा. परत एक पटी मोरी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आपूण तयार आसा म्हणून ती प्रगट करता. आनी आमकांय एक देख जावन आमी सुमेस्तांनी जी देवाची खुशी आसा त्या प्रमाणे जियोंक जाय म्हणून आमकांय उलो दिता. तर देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेवया, सुम्याच्या आदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडया आनी मोरयेचे ससायेन त्या सर्गीच्या जेवणांत आमकांय एक वांटो मेळो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवाताय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वदार बापा सर्गांत तुमच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या क्रिस्पुता आमच्या जो पवित्र बसमलो आमकां समलो पांच वेल गांवताने सोसले ताका गुस्साल चडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गांत चडलो सर पदवीदार बसला तांची आनी मेल्ल्यांची मुसी विक्रांत घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञा कॅथोलीक पळय सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. देव उदार तो उदारपणान सर आमच्या गरजांक पावता. आमी तशेंच उदारी जावंक आमच्या जिवितांत सोम्याचो आदेश पाळून मोरयेची ससाय सोडून जिवंक जाय असो आदार
आमची प्रार्थना देवा थंय उबारून आमी मागया. तुमचो जवाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाप्पा आमचे मागणे आय. पवित्र सभेच्या मनयाऱ्याने भवार्थी लोकांक सर्गींच्या पयणार तुझ्या उतरा मारिफात पोस करून जेजून समकल्ले ते वाटेन मुखार व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांचे अभिवृद्धी खातीर आनी गरजेवंतांच्या बरेपणा खातीर जोगती योजना मांडून हाडून कश्टतेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आय. आयच्या दिसांनी विविध परिस्थितीक लागून लोक आर्थीक रितीन कश्टून आसा. तांच्यो सर्व गरजो जना जावन तांकां कुमकेचो हात दिवंक आमकां उदार मोन लाभय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आय. पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली देणी आमच्या सुस्वंत फायद्याक वापरनासतना निस्वार्थी मनोभावान हेरांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आय. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरां थावन प्रेरीत जावन आमच्या भावा भयणींच्या बरेपणा खातीर वावरून तुका साक्ष दिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आय. थोडो वेळ मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत समुदायाच्या गरजां पासत आमी मागया. सर्गींच्या बापा तूं आमकां वेळा वेळार बरी देणी दिवन पोसताय आनी सांबाळताय. आमी पेल्याच्या गरजांक उदारपणी पावोवंक आनी तुजें मिसांव मुंदारून व्हरूंक तुजो आदार आमकां निरंतर येला पळय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या दबा सरस्पोर बांदून घेव. सर्वेस्परा जितले पोटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पोटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुवें
तुझ्या गणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करी मनशान होगडायलेले इश्टागात तुझी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुझ्या मोगाची तांतू अधिक परजळता महिमा तुझी देखून त्याच जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरकार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Poet, 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 dărbaranso, servis portul, sărgani somsa, băla tuja vaibhava, unsăgit tuca jai, 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 unsăgit tuca jai, jai, jai. Servis porace navieta takace unsăgit tuca jai, 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 unsăgit tuca jai, jai, jai. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavartaso gut purgatuia Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या एसकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मोरये देवाचे माये संगती भगवन सुजे तिसो पती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सरबंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दिर्घेवन मागुया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुशीतां तशें आमचीं पदकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परस सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उतरायतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या रसोडकी पृथ्वीने महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. माया मोगाचो कुर्चावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती कुर्सार आपणाच्या मोलीक रगत व्हरवन सर्गींच्या लग्नाच्या त्या संभ्रमांत आमी सोमेस्तांक एकवटावची. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांव पोणे लाभलेलीं आमी सर्वां सुभागी. सम्यान तुझे पितरांचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
आमच्या कायजांनी कर बिडा फाटय सांगात आमच्या पयडा सेवेत स्पिरितान आमकां भर पावयतये सरकार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सरपोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची विजयदातारा प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी केलाय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचें न्हू आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन म्हज्या बसत म्हज्या इराद्या बसत मागलेल्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुमच्या मागण्यांत म्हजो आनी हांवें हातीन घेतल्या मिसांचो उडास दवरा आनी त्या बसत मागा आनी हांवें म्हजें मागणें तुमकां बसयता. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या विण्याचा बसल्यो आसा तांती जावका अद्वैता. तुझ्या विण्याचा बसल्यो आसा तांती जावका अद्वैता. तुवें खेळटाना सरी मुजी स्वरान बरतली मधुला दवळ करतली. तुझ्या विण्याचा बसल्यो आसा तांती जावका अद्वैता. मोगळ पुता सोवे अक्वाल कशी बाती आमकां बगीन तुझ्याची कृपेन रमकां आमच्या आमच्या दिसमांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.